केशव सेवा साधना खाशेल्या भुरग्यां खातीर आयोजीत करपाची आसा पयली अखिल गोय ऑनलायन योगासन सर्त। हातूंतल्यान एक तरेचे गांभीरताय येवपाक ही सर्त आयोजीत केल्या। RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मंद्रेकर। आमी योगासन कॉम्पिटिशन दवरपाचें आसा त्या खाशेल्या भुरग्यां खातीर जी ऑनलायन आसतली ताज्या खातीर खास करून ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा। पूर्व आमी पोरच्या वर्सा आमी ऑनलायन सिंगींग कॉम्पिटिशन ह्या भुरग्यां खातीर दवरलेलें आनी गोंयच्या जायत्या स्कुलांनी हातूंत भाग घेतलेलो आनी बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। ह्या वर्सा आमी त्या खातीर मुद्दाम आमच्या सरांनी आनी स्टाफान सजेशन आयलें की घेतल्यार बरें जातलें, आनी आतां ह्या पॅन्डेमिका खातीर भुरगीं स्कुलान ना आनी तांकां आमचे आमी जरी नासली ती आमचे ऑनलायन तांकां शिक्षण तांचें चालू आसा। टिचरी मदीं मदीं तांकां घरा कडेन वचून सुद्दां विजीट करता आनी ते खूब एक्टिविटी बी करून घेता तांचे वचून। पण सांगपा म्हणल्यार ही एक एक्टिविटी योगासन ही एक्टिविटी सुद्दां आमच्या तातूंत करिक्युलमान आसा। पण ह्या वर्सा आमी कॉम्पिटिशन मुद्दाम सगळ्या स्कुलां खातीर दवरलेली आसा आनी त्या खातीर आमी हे प्रेस कॉन्फरन्साचें आयोजन केल्लें। फाटल्या वर्सा आमी सांगिल्ल्या प्रमाणे सिंगींग कॉम्पिटिशन दवरलेलें, तातूंतय बरो प्रतिसाद मेळ्ळ्या कारण ह्या वर्सा आमी हें दवरलेलें। सो आनी जास्त हांव तुमकां आमचे प्रेमानंद सर तुमकां ब्रीफ करतले आमचे हाजे बद्दल। केशव साधनाची अखिल गोवा सर्त जी आमी दवरली आसा ती आमी 3 गटांत दवरलेली आसा। एक म्हणजे पयलें म्हणजे मेल कॅटेगरी, जनरल कॅटेगरी म्हणटा तेका आमी। ती सगळ्यांचो जो IQ आसता स्पेशल भुरग्यांचो तो 70 आनी तेजो बिलो तेजे सकयले IQ खातीर आसा। आनी तेंची एज लिमीट आसा ती 8 वर्सां क्रॉस जाली, म्हणजे 8 वर्सांच्या वयली कोणाकूय तांकां पार्टिसिपेट जावपाक जाय। तशेंच फिमेल एक गट आसा, तितूंकय तशेंच 70 आनी बिलो IQ प्लस 8 वर्सांचे वयर। आनी तिसरी जी कॅटेगरी आसा ती आमच्या भुरग्यां मदीं डावन सिंड्रोम, म्हणजे स्पेशल भुरग्यां मदीं एक डावन सिंड्रोम म्हणून भुरगीं असतात तेंचे खातीर एक गट आसा। तितूंत मेल आनी फिमेल ह्या दोनी मेळून एक गट केल्लो आसा। ही डावन सिंड्रोम कशें आसता की प्रत्येक वेळा जेन्ना खंय फुडें वयता स्पेशल ऑलिंपिकाक किंवा भायर तेन्ना ह्या भुरग्यांक तितलोसो वाव मेळना तांकां फुडें वचपाक। त्या खातीर आमी असो विचार केलो की ह्या भुरग्यांकय ह्या योगासनाक पार्टिसिपेट करून तांकां एक फुडें आपलें कितें तरी परफॉर्म करपाक किंवा आपली कला दाखोवपाक किंवा आपलें जें हें आसा तें मेळचें म्हणून। आनी योगा आमी ह्या खातीर निवडलो की योगा हें फिटनेस सगळ्यांक खबर आसा आनी फिटनेस ह्याच न्हू की तांकां आरोग्य दिया मन शांती सगळें आसा। जे अष्टांग योगा आसा तितूंतल्यान आमकां सगळ्या भुरग्यांक आमकां कितें तें मेळटा आनी आरोग्याच्या दृश्टीन योगा हो उत्तम हो सगळें जग प्रसिद्ध सगळ्यांक खबर आसा। तेच बरोबर दुसरी गजाल आसा की योगा करून एक अशें आसा की योगा केलें की सगळ्या स्कुलांनी ते एक कॉम्पिटिशन केलें की म्हणजे ते एक सिरियसनेस येतलें आनी तितूंतल्यान तो एक रेग्युलर हो एक्सरसायज म्हणटा सगळे स्कूल घेतात योगा घेतात पण त्याचे खातीर एक सिरियसनेस येतलें आनी तें आमी दर वर्साक ही कॉम्पिटिशन घेवपाचें अशें विचार करतात।